इंदेश्वर यूथ क्लब हे नाव तुम्ही जसे प्रत्येक वेळा सांगून दिलें आसा, तुमचे गॅदरिंग तसेच कला उत्सव तसेच तालगडी खरें खूब तुम्ही अशी एक भरारी मारली आसा, पावल मारले आसा. तसेच ह्या कला उत्सवाच्या माध्यमांतल्यान जे लोककलेचे तुम्ही दर्शन हांगा गांवडोंगरी वाठारांत घडोवन हाडले आसा. अशें जालें की आमी आतां जी आमची संस्कृताय आसा ती आमी खंय तरी पयस वता त्या संस्कृती पासून. जे आमचे कल्चर जावं आमचे रहन सहन किंवा आमचे ड्रेसअप किंवा जे आमी भायर लोकां मदीं मिसळटा तेन्ना आमी खंय तरी आमची जी मूळ आदिवासी किंवा आमची जी संस्कृताय आसा ती आमी खंय तरी पयस वता ताजे पासून. ती तुमी एक इंदेश्वर यूथ क्लब हे तुमी एक पावल आनी तुमी एक बरी येवजण हांगा घेतली आसा. तुमचो एक प्रयत्न असोच सगळे गांवडोंगरी तशेंच खोतीगांव अशेंच चालू उरचो आनी अशी आमची संस्कृताय हांगा जतन करून दवरची. तशेंच आमची सगळ्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की आमी संस्कृताय आमी आपल्या आंगान मनीस कितलोय व्हड जावं पूण अशें म्हणटा की मनीस कितलो व्हड जालो सुद्दां पांय जमनीरच आसता. तशी आमची संस्कृताय जी मूळ संस्कृताय आसा आनी मूळ जे आमची आसा ते आमी जतन करून दवरया. आम्ही कला साजरी करतात ती कला आणि भायले लोक साजरे करतात ती कलाच असता. किती वेगळेपण असता. हांवें पळयलें की लोकोत्सवाक जेन्ना आमी वतात पणजेच्या तेन्ना बाकीच्यांचे नाच आमी पळयतात आनी गोंयचो नाच सुरू जालो की एक एकटो वचपाक लागता. ताचें कारण कितें तर आमी अजुनूय बदलपाक पळयनात. मांडार खेळप जें आसता आनी व्यासपिठार खेळप आसता हातूंत फरक आमकां करपाक येवपाक जाय. जेन्ना आमी व्यासपिठार खेळटात 4 चौगा मुखार तेन्ना प्रेजेंटेशन म्हणटा तो भाग आसता, लोकांक दाखोवप म्हणटा तो भाग आसता. तातूंत आमची बॉडी म्हळ्यार आमचें आंग जें आसा तें सुंदर दिसपाक जाय, तें जाय तशें मोडपाक जाय, दिसपाक जाय बरें आमी. आनी म्हणून भायले ग्रूप कितें करतात की चड करून कॉलेजीचे युनिवर्सिटीची अशे भुरग्यांक घेवन आनी जाणट्यांक घेवन ते नाच बसयतात. आनी तो नाच तांचो पळोवपाक तांचे कडेन एनर्जी आसता, एक शक्ती पळय उर्जा आसता ती आसता. आनी आमी अजुनूय फाटीं आसात ह्या कामाक की आमी तें दाखोवपाक सोदतात. आमचे कडेन आसा भरपूर पूण तें प्रेजेंट कशें करचें मांडार तें आमकां कळना. आनी म्हणून इंदेश्वर क्लबाचें म्हाका कौतूक करीत दिसता की तांची ह्या ग्रूप हांवें पळयला, प्रत्यक्ष नाचतना पळयला. तांणी आपल्या तालगडेक एक नवो फॉर्म दिला. एक जोरदार टाळी इंदेश्वर क्लबा खातीर जावपाक जाय. ज्या परेन इंद्रेश्वर यूथ क्लबाचे वांगडी करतात त्या प्रमाणे सगळ्या काणकोणच्या युवा कलाकारांनी ही आमची लोककला, लोकसंगीत, लोकपरंपरा, लोकदायज फुडें व्हरपाचें काम आमी युवकांनी करपाक जाय. प्रत्येकानी जाणट्या कडच्यान जी कला मेळिल्ली आसा ती आमी टिकून दवरपाचो प्रयत्न आमी करपाक जाय. वीरभद्र म्हणल्यार था थैया तका थैया जस्ट बोल आमच्या कानात पडटा आनी ऑटोमॅटीक आमच्या आंगाचेर जी नवासती फुलपाक शकता, काटे येतात आंगार, काटे येतात ते येवपाक जाय तेन्ना ती कला तुमच्या आंगा भितर भरता. म्हाका दिसता आमचे गांवडोंगरी खोतीगांव कितलेशेच क्लब आसा, वेगवेगळ्यो कार्यावळी बी घडोवन हाडटात. पूण म्हाका दिसता गांवडोंगरी खोतीगांव जे सगळ्या क्षेत्रांत जे फुडें जर पावल कोणी मारला जर इंद्रेश्वर यूथ क्लबान खरें तुमी तोखणायक पात्र आसा. जर गांवडोंगरी खोतीगांव नंबर 1 हांव म्हणत तुमी आसा आयज केपें आसूं सबंद गोंयभर तुम खंयचोय कल्चरल प्रोग्राम आसलो जाल्यार तुमचें प्रेजेंटेशन हें उरताच आनी तें सारकें पळोवपा सारकें आसता. आनी ह्या कला वरवीं आमी कसो आमचो आदलो इतिहास बांदून दवरचो हेजेर आमी लक्ष घालूंक जाय. आनी त्या प्रमाणे गव्हर्मेंट ह्या उत्सवाक गव्हर्मेंट भरपूर हेल्प करता. आतां कशें हें प्रिजर्व करप, कशें चालू दवरप तें म्हाका दिसता चड करून कमलाकर मावशी आनी विठोब सरा कडच्यान आमचें कितेंय सजेशन येयल्यार आमच्यांनी इम्प्लिमेंट करूं जाता. सो म्हाजी एक रिक्वेस्ट सराक, दोनी सरांक की तुमी आमकां कितें दिवचें कबा सो दॅट आय कॅन पूट फॉरवर्ड टू द गव्हर्मेंट आनी कसो प्रिजर्व करचें. साक्षी समराची तू बसल्या साहेबीन
चानयेच्या बरा तुका ती